नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव हे पळय हें वळें भाजता गॅसीचेर। हे न्ही कोणागेर जर आतां इंगळे आसा म्हणजे चुलीर, जर चुलीच्या इंगळ्यार हे न्ही बरें जाता भाजप। आतां आमी न्हू हे पळय हेचेरूच भाजूया। हे आतां भाजून जालें। तशेंच न्ही हेका कांदे हांवें भाजल्या हे पळय अशेंच दवरून 2 कांदे भाजल्या आनी एक लोस्टीचो कांदो भाजला अशें। तसोच हो दुसरो कांदो भाजला। बारीक गॅसीरूच भाजल्या ते, मातसो टायम लागता। आणि तशीच ही पळय लसणीचो कांदो भाजला। हे पळय हे हांवें सगळें भाजलां। आतां हाचें हांव कितें करतलें तें तुमकां सांगता। हे पळयात, हे आसा लाळये खुबे। हे पळय हेका म्हणटात लाळये खुबे। हे धवे खुबे आसता आनी हे दुसरे काळशे खुबे आसता। हे काळशे कशे खुबे आनी असले दुसरे खुबे धवे आसा पळय तेंचे हांवें तुमकां करून दाखयला व्हिडिओचेर। आनी आतां हे आसा पळय खुबे ते हांव कितें करतलें, हे आतां हांवें कल्ल लायल्या, तांकां मीठ लायलें, ते बरे नितळ धुले आनी हांवें हांगासर आतां हे पळय हें धरून सगळें गॅसीचेर तयार केलें। आतां कितें करपाचें, हे क्लीन करपाचें आतां मातशें सगळें तें हांव तुमकां दाखयतां। हे खुबे आसा पळय ते हांव न्ही आतां तेला शिवाय कशें करप आनी ते बीन आमच्या आदले पद्दतीन, आदली आमची जाणटी करताली पळय आनी ते आरोग्याक सुद्दां बरें, तशे कशे खुबे करप बरें सुकेच ते हांव तुमकां दाखयतां। हे पळयात, हे खुबे आसा न्ही ते आमी थोडेशे सुके करतली आनी चड बटाट बीन नाका। हे पळय एकूच ल्हानसो बटाट घेतला, ल्हानशे टमाट घेतला, ओली कोथंबीर, सोलां मात जाय ना, आनी हिरवी मिरची, गरम मसाला, मागीर लाल तिखट, हळद आनी ही पळय ही आतां भाजलेली ते वळें आनी भितर आसा कांदो पळय तो क्लीन केला। हे पळयात क्लीन केला सारको, वयले काळे ते सगळे काडप। हे सुद्दां हे पळय वयर आसता पळय ते अशें घासून काडप, काळे चड घालप ना। हे पळय आनी हे पळय वयले क्लीन केले पळयले हे पळय, आनी भितर इल्लेशें हे पळय आलें घातला आनी ती लसूण हे केल्ली पळय गॅसीर ती घातल्या। आतां हे आसा पळय ते वांटण करून हाडटा हांव। हो पळयात, हे आयदन घेतलां हे मातयेचें आनी हातून न्ही आतां खुबे घालूया आनी हे सगळें घालपाचें, टमाटो, हे हिरवी मिरची, इल्लीशी ओली कोथंबीर इल्ली दवरपाची आतां घालपाची। आनी हे पळयात हे वांटण वांटलां ते घालपाचें आनी भरभरीतूच वाडपाचें। हे पळयात बारीक वाडपाचें ना। एक तोर आसा जर घालपाचें, म्हाज्या कडेन तोर आसा हांव ते तोरूय घालता। हळद, लाल तिखट आनी गरम मसाला। एक चमचा आपल्याक जाय त्या प्रमाणे घालप, तिखट कशें जाय कितें जाय तें। आनी मिक्सरार इल्लेशें उदक घालुया
पळया इतलेच उदक आनी घाली आनी हे शिजत दवरुया आतां. हे पळयात आतां 10 मिनटां जाली हे शिजता. बारीक गॅसीर आसा. आतां कितें करुया, आमची तोराय शिजोवंक जाय आनी ते सुक्के करपाचे न्ही, ताका लागून आतां हे पळय बरें तोर आसा तेच घालुया. आनी सोल घालता चड घालपाची गरज ना. आनी तोर म्हणून ते चड आमट ना म्हणून ते अख्खेच तोर घातला. धाकटे आं हे देशी आसले ते. हे पळय सोल घालुया सोमते. पळय आनी मीठ घालुया चवी प्रमाणे. आनी आतां बरें ढवळुया. हे पळय उदक म्हणून थोडें दाखा भितर. आनी आतां हे शिजोवं दिया. हे पळयात आतां आनी एक 10 मिनटां जाली. बारीकूच गॅसीर आसा आनी असली आयदनां न्ही बारीकूच गॅसीर दवरची पडटा. आनी हे मदीं हालयता आसतना न्ही पळय अशें हालोवन हालोवन ते सुकोवप. आतां अशें सुकोवपाचें पडटा तें. आनी बटाट शिजलो आनी आतां ते खुबे शिजले. फक्त न्ही मातशें ते आतां सुकोवपाचें. हे पळय मातशें उदक आहा ते सुकोवपाचें. अशेंच एक 5-10 मिनटां सुकोवनी मागीर जालें रेडी टू सर्व. हे पळयात आतां बरें सुकले आनी मदीं मदीं ढवळीत रावपाचें. नाजाल्यार कितें जाता सांग, ते सकयल न्ही हे पळय हांगा आयदनांक लागता. आतां हे लागूंक ना पण हरशीं सांगता ते रोखडे लागता. आनी असले आयदनां तुमी चिकन सुद्दां करता आसत न्ही मातयेच्या सुद्दां जर मदीं मदीं ढवळ मारूंकूच जायना जाल्यार ते सकयल न्ही लागता रोखडे. आतां जालें गॅस बंद करुया. हे पळयात हे तेला शिवाय केल्ले सुक्के खुबे पळय काय बरें दिसतात आनी बरें टेस्टीक लागता. अशेंच ते तुमी तुमच्या घरा करून पळया, खाया. आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाकात. तसोच हो तुमी व्हिडिओ म्हजो पळयला म्हणून तुमकां हांव मना पासून सांगता देव बरें करूं म्हणून.